आज सकाळी ते काळे बिळे घालून गेले, पण तातूंत भितर आरजी ना. जी आरजी 8 दीस पयलीं तरी तांकां सांगताले की तांच्या आमदारांनी ते जॉयंटली निवेदनांचेर सयो मारताले. आज आरजी ना. आरजीन काल आपली स्वतंत्र मिटींग घेतली. ही जी स्टेट ऑफ द ओपोजिशन आहा, आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपा जाय म्हणटात, ओपोजिशन आनी रुलिंगान. सध्या ओपोजिशना भितर आसा 7 जाण, तेच एकठांय येनात. सो ही जी स्टेट ऑफ द ओपोजिशन आसा आनी आरजीची भुमिका आसा, जाचेर म्हाका दिसता मिटिंगे भितर आज भरपूर चर्चा जाल्या. तुमची ओपिनियन कितें? इलेक्शनाक चड दीस जावना, गोंयान जे इलेक्शन जालें तेन्नाय अनेक लोकांचे अशें म्हणणें आशिल्लें की गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, आप, आरजी ह्या सगळ्यांनी एकठांय येवचे आनी BJP वांगडा लढचें म्हणून. तेन्ना ह्या लोकांनी एके कडेन येवपाचें केन्नाच चिंतूंक ना. सो आरजीन म्हटलें की आपलें एक स्वतंत्र अस्तित्व आपणाक तयार करपाक जाय, कारण गोंयाक प्रादेशीक पक्षाची गरज आसा, रिजनल पार्टीची गरज आसली गोंयाक, ती आरजीन भरून काडपाक प्रयत्न केला. सो आरजी हांच्या वांगडा कित्याक वयतली? तरी सुद्दां विरोशान सांगलें अशें हांवें जशें आयकलें जी बायट की आपूण काळे कपडे घालून आयिल्लो. आतां हांचे हे आपणाक सांगच्या पयलीं भायर सरले, आपणाक सांगच्या पयलीं भितर सरले, आपणाक सांगच्या पयलीं आनी खंय तरी जगशिखराच्या पुतळ्या कडेन गेले. सो विरोश हांच्या वांगडा येवपाक जाय आशिल्लो आनी विरोशान तांच्या वांगडा येवपाक जाय हांव ह्या मताचो ना. तो स्वतंत्र आसा, कारण RJP ही वेगळी पार्टी आसा आनी तांच्यांनी आपलें अस्तित्व दवरपा खातीर जें कितें करपाक जाय. काल पयली मिटींग जी पिसूरला घेतल्या, 70रीन घेतल्या. ज्या जाग्यार म्हादय आसा, सांखळे मिटींग कित्याक घेतली? सांखळे म्हादय आसा. ज्या गांवांनी आज मिटींग जाल्या पळय थंय नाका, 70रीन जाय आशिल्ली मिटींग, ती काल आरजीन घेवन दाखयली न्ही. सो हांव म्हणटा की हे जे आसा विजय आनी तुवें सकाळचे काळे कपडे घालून आयिल्ले ते पळयला. आतां सभेक जर पळयले जाल्यार काल्लूस बाब आनी विजय धवे कपडे घालून आयल्या आनी हे जे काँग्रेसचे बावडे आनी आम आदमी पार्टीचे आशिल्ले ते आजून काळ्याच कपड्यान बसले दिसभर. सो हांकां हे बळ आसपाक जाय आमकां की बाबा कितें चल्लां, आपलो कोण यूज करता कितें हें समजून घेवपाक जाय हेंच्यांनी. सो म्हाका दिसता की आरजीची भुमिका सारकी आशिल्ली. आरजीन आपलें स्वतंत्र अस्तित्व दवरपा खातीर जे कितें करपाक जाय तेंचें करप सुरू आसा. आतां हेतूनय काय बारीक बारीक चुको घडटल्यो त्यो पळोवया मागीर. किशोर, आरजीची भूमिका आणि एक ओपोजिशनच एकठांय येवपाक शकना ही परिस्थिती. आरजीच्या भूमिकेक आरजीन जी भूमिका घेतला त्याच्या हांव पूर्णपणे समर्थन करता. कारण तेणी अशी भूमिका कित्याक घेतल्या ही तांणी स्पश्ट केल्या. कित्याक म्हणून ह्या लोकांचेर विश्वास दवरचो? ज्या लोकांनी आता गोवा फॉरवर्ड गोंयकारपण म्हणून जपपाक स्थापन जाल्लो एक बरो प्रादेशीक पक्ष गोंयांत तयार जावं शकता अशें लोकांक दिसतालें, त्या गोवा फॉरवर्डान वचून भाजपाची साथ दिली. आम आदमी पार्टीची जर आज परिस्थिती पळय जाल्यार तीच जाल्या. मागीर आरजीन तिगी कित्याक तेंच्या वांगडा वचोंक जाय? आरजी तेंच्या वांगडा वचोंक ना म्हणून आरजी शांत आहा ना. आरजीन स्वतंत्र, तें सुद्दां आरजीच्या नांवान न्हू तर तेंच्यांनी वेगळ्या नांवान एक स्वतंत्र जागृती करपाक लागून अभियान सुरू केला आनी त्याची सुरवात तांच्यांनी 70 तालुक्यांतसून केली. आनी दुसरी गजाल प्रमोद, त्या सभेक डॉक्टर नंदकुमार कामता सारको मनीस त्या सभेक उपस्थित रावन तांणी त्या सभेक संबोधन केलें ही खूब मोठी गजाल. आयज प्रत्येकान आपापल्या पद्दतीन म्हादयच्या संदर्भात जागृती करपाची गरज आसा. तुम्ही जर सगळ्यांक एकठांय हाडटले म्हणटात जाल्यार एकठांय हाडपाची पात्रता तुम्ही दवरला काय कितें? तुमची राजकीय पार्श्वभूमी कितें? तुमचें राजकीय बॅकग्रावंड कितें? तुम्ही सगळे कडेन वचून खावन आयले आनी आतां सांगता आरजी तूं यो तूंय मातसो खा म्हणून. तशें जावचें ना. आयची जर तूं सभा वयशी जाल्यार ती म्हादयची जागृती सभा आसली काय आरजीच्या विरोधान ती सभा आसली असोय प्रश्न उपस्थित जाता ती सभेतली भाशणां आयकत गेल्यार. आरजीची भूमिका बरोबर आसा. तांणी जें ठरयलां तांकां पूर्ण अधिकार आहा आपलो कितें तो स्टँड घेवपाचो. ते वगी आहा ते सेपरेट वयता म्हणून ते भाजपाचे आनी हेचे बैल जाले आनी हें जालां कितें आरोप आहा पळय ताका कांय करतना ते भुरगे बरोबर आसात. तेंचे जे विचार आसा ते करप बरोबर आहा. गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन तेंच्यांनी विचार केला. जो कोण तांकां सपोर्ट करतलो तो करतलो. तो प्रत्येकाचे नागरिकाचो स्वातंत्र्य आसा तांकां सपोर्ट करप काय तांकां विरोध करप तें तो नागरीक ठरयतलो. Joel, how are you looking at this? Because RG has practically created lot of discussion when it comes to this united opposition or everybody should come together rhetoric. I slightly disagree with Kishore here because given the magnitude of this issue, मध्ये एक धाकटो विषय न्हू तो की एक पार्टीन ओर एक सेक्शनान डील करपाक जाता तसो. So it's a kind of a state issue. It's beyond the comprehension of one single unit. So तितून भितर unity आणि हे जे आता सगळे उलयता की unity म्हणून it is very important if we are going to like how Karnataka is united on water. Likewise, I think Goa also should be united on fighting for its own battle against Maday. Now, idun kite ala pay, I also support Kishore on one count on RG is RG has realized the opposition itself is not united on this. Yes. For example, when the government says, okay, come over, we'll sit down together and discuss, the opposition is not ready to come.
And so there is no question of unity here. So on that count, yes, RG will take You are its saying own it is stand. right as a political strategy, but might not be in the best In interest the- of the cause. Yes, absolutely, absolutely. हांव ह्या मुद्द्याचेर थांबता. वेळ सारको सोंपला. जे कितें घडलें आयच्या दिसाक ताजें राजकारण, समाजकारण, टेक्निकॅलिटीज आनी एक्चुअल ताजो परिणाम ह्या गजालीचेर आमी चर्चा करून सगळी ओपिनियन्स तुमचे मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला.